मला सांगा डॉक्टरांचे क्लिनिकल फीचर केस म्हणजे ह्या पेशंट जेन्ना तुमच्याकडे येता किंवा जनरल मनशा खातीर कळपाक बाबा हें अमकें जालां म्हणजे सायनसचें इन्फेक्शन जालां आसतलें किंवा इन्फ्लमेशन जालां आसतलें आनी देन आय हॅव टू अप्रोच डॉक्टर जाल्यार हाचे फीचर्स कशे असतात चिन्ह आनी लक्षणां. हय सो मोस्टली पयलीं म्हणल्यार नाक ब्लॉक जावप नाक ब्लॉक जालें तोंडांतल्यान श्वास घेवप डिफिकल्टी इन ब्रिदींग नाक व्हांवप सायनुसायटीस म्हणल्यार मोस्टली दाटेले येता शिको येवप पातळ व्हांवप ते युजली आमी सायनुसायटीस मानिना येलो येवप आमी नाकान भितर पळयलें की येलो पस दिसप किंवा फुडल्यांतल्यान किंवा फाटल्यांतल्यान डिस्चार्ज येवप शेमूड येवप इवन खुबश्या लोकांक जे म्युसीन आसता जे शेमूड आसता ते फाटल्या वाटेच्यान वता आनी फुडल्यांतल्यान येयत ना सो ताका आमी म्हणटात पोस्ट नेझल ड्रीप सो तांकां केलें ओडलें जाल्यार एकदम ब्लॉब देंवता सो हे दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सिम्पटम थोड्या लोकांक पेन आसता फेशियल प्रेशर आसता सांगिल्ल्या भशेन हांगा प्रेशर जावंक शकता दोळ्या वयर जावंक शकता फोरहेड दोळ्या फाटल्यान दोळे हालयले की फाटल्या वाटेन पेन जावंक शकता हांगा फाटल्या वाटेन तकलेक दुखूंक शकता फेशियल प्रेशर थोड्या लोकांक दांत दुखता when the maxillary sinus involved असता तेन्ना because the teeth are in close relation दात दुखूंक शकता घाण वास येवंक शकता स्वताकूच फुल पास फाटल्यांतल्यान ड्रेन जायत रावले जाल्यार स्वताकूच तो घाण वास येवंक शकता किंवा स्मेल सेन्स डिस्टर्ब जावंक शकता म्हणल्यार आमी नॉर्मली जे आमकां परफ्युमाचो हय किंवा फुलांचो वास तो डिक्रीज जावंक शकता किंवा बंद जावंक शकता नाक कंप्लिटली बंद आसा जाल्यार स्मेलूय येवचें ना आमकां. सो डॉक्टर हे तुमी सांगलें ना मागीर म्हाका सांगा नॅचरली सगळ्यांनी म्हणजे क्वेश्चन की आतां हे पेशंटान तुमकां सांगलें आपल्याक अमकें अमकें जाता हाव यू कन्फर्म युअर डायग्नोसीस किंवा तुमचें कितें इन्वेस्टिगेशन कितें स्पेशल कितें आसता काय बाबा फ्रॉम द हिस्ट्री एंड युअर एक्झामिनेशन फायंडिंग्स लायक सो मोस्ट इम्पॉर्टंट सगळ्यात चड इम्पॉर्टंट आसा ते हिस्ट्री पेशंट कसो सांगता तसो बरोबर पेशंट सांगतलो आपल्याक प्रेशर आसा नाकांतल्यान सर्दी येता वास येता घाण वास येता देन वी स्टार्ट थिंकींग की आसतलें सायनसायटीस आसतलें पयलीं म्हणल्यार आमी एक हेडलायट घेवन टॉर्च लायट कसो आसता तो आमी नाकान पळयतात तातूंत आमकां फक्त फुडलोच भाग दिसता नाकाचो पण फाटल्यान 6-7 सेंटीमीटर लांब आसता नाक ते पळोवपा खातीर आमी स्पेशलायज्ड इन्स्ट्रुमेंट यूज करतात वीच इज कॉल्ड एंडोस्कोप सो एंडोस्कोप म्हणल्यार एक रॉड कशी आसता ताका लेन्स आसता आनी फाटल्या वाटेन कॅमेरा आसता आनी एक लायट सोर्स आमी लायतात सो ते आमी भितर नाकान घालून पळयतात ऑफकोर्स अक्यूट जेन्ना आसता फेस तेन्ना आमी घालना काय बिकॉज खूब स्वेलिंग जाल्लें आसता बट इन क्रॉनीक सायनोसायटीस आमी घालून पळयतात पण हें घालप म्हणल्यार अशें न्ही की आमी दुर्बीण घातलें आनी सगळे सायनस आमच्या दोळ्या मुखार तोंडा मुखार आसा अशें जायना बिकॉज यू कॅन कंपेर इट टू अ हॉटेल कॉरिडोर सपोज तुमी एट दी एंट्रन्स रावले जाल्यार यू वील ओन्ली सी रूम्स बंद रूम्स यू दुर्बीण घातले जाल्यार आमकां सायनसाचे आउटफ्लो ऑर वाट तितलेंच कळून सायनसा भितर आमकां पळोवपाक मेळना अनलेस यू आर ऑपरेटेड ऑपरेट केले जाल्यार जी सायनसाची वाट आसा ती ओपन आसता सो दार ओपन असल्यारूच भितर रुमान आमकां पळोवंक मेळटा म्हणजे व्हेरी गुड एग्जांपल सामकें म्हणजे कॉरिडॉरान फक्त कळ्ळें की बाबा दोनी सायडीक रूम आसा भायरसून तांकां नंबर आसा भितर कितें चल्ला कोण आसा कितें आसा रूम सिस्टम तशें कळना सो पण लायट आसा काय ना थंयच्यान डिस्चार्ज येता काय ना हे सगळें आमकां कळूंक येता किंवा पॉलिप आसा काय ना हे सगळें